IHBत कंत्राटी पद्धतीन कामांक आशिल्ल्या 28 कर्मचाऱ्यांक सेवेंतल्यान मुक्त करून सरकारान तांचेर अन्याय केला। आपूण मुखेलमंत्री, भलायकी मंत्री तशेंच गोमेकोच्या डीनाची भेट घेवन तांकां परत सेवेत घेवपाक यत्न करतलो म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो उलयला। RDX ब्युरो रिपोर्ट। टायमार तेणी काम केला ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसले 9 वर्सां तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जायत आसलो सारकें न्हू। आतां कॉन्ट्रॅक्ट वयले काडले आनी उडयले। आमचें म्हणणें कितें आहा, आयज तेंकां काडला आनीक आतां कितकेच लोक कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा। प्रत्येक मनशाक जर अशें कॉन्ट्रॅक्टा वयले काडले जाल्यार तेणी करप कितें? तूं फाल्यांच्यान कामाक येयनाका, तूं घरा। म्हाका दिसता तेंकां जस्टीस मेळपाची गरज आहा आनी ते आमचे लोकल लोक, आमचे गोंयकार कामाक आसले ते इतलीं वर्सां, अचानक कामाक ना। तेंच्या भुरग्यांनी कितें करपाचें? तेंचे घरांत जाणटी जी आहा तेणी कितें जेवपाचें? तेंकां फाल्यां जेवण कोण हाडून दितलो? रेशन कोण हाडून दितलो? भुरग्यांची फी कोण फारीक करतलो? हे सगळो प्रश्न आहा। आनी हे जर तर आमी सरकारूच करपाक लागलो जाल्यार प्रायवेट फर्मांनी कितें करपाचें? प्रायवेट फर्मांनी सद्दांच काडून उडोवपाचें। जर तर धंदो सारको चलना वो कितें प्रॉब्लम जालें, काडलो उडयलो। गव्हर्मेंटान अशें एक वाट दाखोवची न्हू दुसऱ्यांक, प्रायवेट कंपनीक वा आनी कोणाक, की आमी अशेंच काडटा म्हणून। आनी म्हाका दिसता की तेंच्यांनी मांडले रेप्रेजेंटेशन, आपलें रेप्रेजेंटेशन तेंकां कितें म्हणणें आहा तें चीफ मिनिस्टराक दिवपाक जाय, एक हेल्थ मिनिस्टराक दिवपाक जाय, एक डीन गोवा मेडिकल कॉलेजीक दिवपाक जाय। आनी आय वील टेक अप दीस इश्यू। रिप्रेझेंटेशन जी करतली, ही विल ऑल्सो गिव अ रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम हिज साइड। आणि आय थिंक एज अ काँग्रेस पार्टी वी आर देर। आय मीन तांचो जो आवाज जो आसा व्हरपाक जाय, आमचो LOP इज देर, एंड एज पार्टी वी आर देर विथ देम।